Levi-Xastr chapter 6. सर्वेस्पर मोइजेसा लागीं उलोयलो आनी हे नेम थारावन दिले. कोणूय-एकलो पeleachi vost apnna लागीं दोवरूंक ghetloli portun dina, वो ताची vost chôrta, mell'lloli vost apnnak dovorta, वो कोxe-i toren taka fosoita, ताणें सर्वेस्पराक भेट करची आनी ज्या दिसा ताका आपल्या गुन्यांवाची वळख मेळटा तेन्ना ताणें पेल्याचें पेल्याक दिवचें. त्या भायर ताचो 5वो वांटो वो जे एकाद्रे वस्तू खातीर ताणें फोट सोपूत घेतला ती ताणें पुराय फारीक करची. जी वस्त ताणें लुटल्या तिची पुराय भरपाय आपल्या दोxor-पonnachea दिसा दिवन त्या भायर आनीक तिचो एक पंचमा ताणें दिवचो. आनी पातकाच्या फारीकपणाक तो एक खोट नासलोलो पुरूस मेंढरो वो बोकडो हाडटलो आनी ताचें मोल देवस्थानाचे दोरे प्रमाणे थारावचें. यादनीक ताच्या पातकाच्या फारीकपणाक भेट करतलो आनी पातक भोगसतलें. सर्वेस्परान होम भेटे विशीं आरोनाक आनी ताच्या पुतांक हे नेम दिवंक मोइजेसाक फर्मायलें. बोली उलपान तिचो गोबर कोत्तात तसली भेट आख्खी रात पेटलोल्या उज्याचे वेदीर दवरूंक जाय. उपरांत यादनीक आपली कोबाय आनी मोटवीं द्रोजां घालून चरबेन मिसळ जाल्लो सगलो गोबर काडटलो आनी वेदीचे कुशीक दवरतलो. मागीर आपलीं वस्त्रां बदलून तो गोबर मैदाना भायर एका रिती प्रमाणे नितळ जाग्यार व्हरतलो. वेदीर उजो सदांच पेटलोलो आसूंक जाय आनी केन्नाच पालोवचो न्हय. दर सकाळीं यादनीक वेदीर लांकडां घालतलो, उलपावची आसा ती बोली उज्याचेर दवरतलो आनी एकताराचे भेटेची सगली चोरप ताचेर उलपायतलो. हे पोरी वेदीवेलो उजो सदांच पेटलोलो आसतलो. ओरोवाचे भेटेक हे नेम सांबाळचे. आरोनाचे कुलयेचे यादनीक वेदी मुखार सर्वेस्पराक तो ओरोव भेटयतलो. मागीर एक मूठ भर तांतलें पीठ, इल्लें तेल आनी धूप काडटलो आनी एक खुणा कशी तें वेदीर उलपायतलो. हे भेटेचो परमळ सर्वेस्पराक मानता. उत्ता तें यादनिकाच्या जेवणाक खोमीर नासतना ताचो उंडो भाकरी करची आनी पवित्र जाग्यार जमातीच्या तोंबूच्या आदारार तो खोमीरा बगर खावचो. खोमीर घालून तें भाजचें न्हय. भेटेचो वांटो कसो सर्वेस्परान तांकां दवरला. तें खाण पवित्र हे हेर भेटेच्या जेवणा सारकें. येवच्या सर्व कालाक आरोनाचे संस्थेच्या सगळ्या दादल्या लोकांन आपणाक दिल्लो वांटो कसो तें खावं येत आनी कोणूय ताका हात लायता तो पवित्र जातलो. आरोनाक आनी ताच्या पुतांक संस्कारणी दिवचे विशीं सर्वेस्परान मोइजेसाक ही शिकोवण दिली. संस्कारणी घेता त्या दिसा तो सर्वेस्पराक एफाचो दावो वांटो पीठ दिसपट्टे ओरोवाचे भेटे सारकें भेटयतलो. तांतलें अर्दें सकाळीं आनी दुसरें अर्द सांजे. तातूंत तेल मिसळ करून शेगडेर शिजोवचें आनी मागीर लेप करून ओरोवाचे भेटे पोरी तें भेटोवचें. ताचो परमळ सर्वेस्पराक मानता. आरोनाच्या जाग्यार येतलो ताच्या पुतांतलो एकलोय भेट करतलो आनी ती सर्वेस्पराक मानता तसली जावंक ती लासून संपूंक फावो. यादनीक भेटयता तो ओरोव खावचो न्हय, सगलो उलपावचो. फारीकपणाचे भेटे विशीं आरोनाक आनी ताच्या पुतांक ही शिकोवण दिवंक सर्वेस्परान मोइजेसाक फर्मायलें. फारीकपणाचे भेटेक वेदीचे उत्तरे वाटेन हें जनावर मारचें. होम भेटेक मारतात तेच परी. ही एक भोव पवित्र भेट.
ही भेट कोत्ता त्या यादनिकान आपलो वांटो एकाच पवित्र जाग्यार सर्वेस्पराच्या तोंबून तो खावचो. कोणूय वो कितेंच तें मांस आफुडीत ताका लुसकोण जातलें. वस्त्रांक ताचें रगत लागत जाल्यार तें वस्त पवित्र जाग्यार धुवचें. ज्या मातयेच्या आयदनांत तें रांदतात तें आयदन फोडून उडोवचें आनी तें आयदन धातूचें जाल्यार तें बरें घांसचें आनी उजळचें. यादनिकाच्या कुटुंबाच्या सर पुरुश लोकांक तें खावं येत. तें भोव पवित्र. पूण रिती कायद्या प्रमाणें ताचें रगत जमातीच्या तोंबून भितर हाडचें पडलें जाल्यार पातकांच्या फारीकपणाक त्या जनावराचें मांस खावचें न्हय पूण सोगलें उलपावचें. देवाचें उतर हें.